नमस्कार. गोवा टुडे दत्तराज नायकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. आंतरराष्ट्रीय टुरिझम सुरू करूंक पावलां उखलची. टीटीएजी जीसीसीआय मेळे मुख्यमंत्र्याक. थारावीक देशांक व्हिजा बबल चार्टर्डांचो उपाय. मुख्यमंत्री म्हणटा केंद्रा कडेन उलयता. अफगाणिस्तानात अराजक. देश सोडूंक चेंगराचेंगरी. अमेरिकी अध्यक्षान खापर फोडले अफगाण्यांचे माथ्यार. भारतान दुतावास गुटलायलो. प्रधानमंत्री मोदीची उंचेली सेक्युरिटी बसका. कॉलेजींनी क्लासींची तयारी. उच्च शिक्षण खात्याचे सर्क्युलर. शिक्षक बिगर शिक्षकांक वाशीन सक्ती. मुख्यमंत्री म्हणटा स्टुडंटांनी वाशीन घेतल्यार कॉलेजी उक्त्यो करूंक हरकत ना. मोगो ढवळीकारांचोच. पक्षा फाटल्यान 1,30,000 मतदार. मंत्र्यांचे पेटला. शिक्षणाचे खळे. सरकार पक्षान आदी आपले पायापोना पळोवचे. सुदिनाची बीजेपीक जाप. सरकार पक्षात मंत्री आमदारांची धुमशेणां. मायकल माविनाचे पेटल्या उपरांत अलिनाचे. जो तो उस्तिता एकामेकाची आमदारकी. पंचायतीचे कार्यावळीक अलिनाक आमंत्रणूच ना. परवरे नवे हायकोर्ट संकुलांतल्यान कामकाज सुरू. फिजिकल सुनावण्योय सुरू. चीफ जस्टीस म्हणटा गोंयाक जाय फॉरेन्सिक लॅब. हायकोर्टात 34% वेकन्सी. सरकारान लक्ष घालचें. आनी मडगांवां नुस्तेकारांची बॉक्सां मार्केटांतल्यान चोरून स्क्रॅपयार्डात रिसायकल करपाचो प्रकार. ट्रेडर नुस्तेकार पावले स्क्रॅपयार्डात. एकल्याक धरलो. स्क्रॅपयार्ड सील. गोंयांत आंतरराष्ट्रीय टुरिझम सुरू करपाक पावलां उखलची म्हूण टीटीएजी आनी जीसीसीआय मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. ज्या देशांनी भारताक व्हिजा दिवपाक सुरवात केल्या त्या देशांक तरी टुरिझम व्हिजा दिवंक सुरवात करची म्हूण टुरिझम उद्देग मागता. पर्यटनाक बबल चार्टर्ड विमान सेवा चालीक लावपाची सुचोवणी इंडस्ट्रीन केल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा विशय केंद्रा कडेन व्हरता. कोविडाचे ल्हार निवळटा. ऑक्टोबर तेंकता तशी टुरिझम सिजनाची जाळवणदारांक आशा. टीटीएजी आनी जीसीसीआय मंगळारा मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे. डॉमेस्टीक टुरिझम सुरू जाला. आतां आंतरराष्ट्रीय टुरिझम सुरू करपाची तयारी करची म्हूण मागणी. आता रशिया आणि सीआय कंट्री ते इंडियन टुरिस्ट ते अलाव करतात. ऑन सिमिलर लाईन गोवा टुरिस्ट ते शूड अलाव कमिंग इन टू गोवा ऑन सिमिलर लाईन. आणि स्पेशल ते चार्टर फ्लाइट्स जे असतात विथ द स्पेशल लँडिंग परमीट दे शूड अलाव गोवा स्पेसिफिक टू स्टार्ट विथ. आणि मेन म्हणजे कितें आतां तेंच्यांनी अनावन्स करपाक जाय. सो विजा ओपन केले तर टुरिस्ट वील स्टार्ट बुकींग इट. आणि इफ थिंग्स गोज बॅड दे कॅन गो बॅक इन टू लॉकडावन. हांव एवरी टायम अशें म्हणटा दॅट शूड बी हॅमर अँड डान्स पॉलिसी. वेन आमची ऑलरेडी पॉझिटिव्हिटी रेट बिलो 5% आसा आणि इवन एज फार एज डॉमेस्टीक टुरिस्टूय येता. So I think for supporting the Goan industry, because there are a lot of small hotels depend on the what you call on the charter operations. Means the charter tourists they are foreign tourists येता. For that purpose, Goa government should initiate talks with MHA and whichever ministry required to. आम्ही पयर भाऊकूय मेळिल्ले minister to tourism minister to request them. So again there was one more request from with the charter operators, request to CM to talk to ministry concerned and try to open up the channel for charter tourism to Goa. खंयच्या कंट्री खातीर ओपन करपाक जाय आम्ही स्पेसिफिकली रशिया आणि सीआय सांगला because that will be easier to start with because they are already taking Indian tourists are going there. So similarly the tourists can come. Similarly UK also can come in Poland. That can be taken call as how the things pan out. जे कंट्रीन इंडियन टुरिस्ट अलाउड ते They ऑटोमॅटिकली can open up immediately. And आमचं main market right now is Russia and CII, so countries. So ते केल्याला it will help big way
tourism industry into Goa. Industry is quite in bad shape, as all we are aware of. Only the star hotels which are doing, the occupancy is now 25 to 30% average occupancy. Weekends are good. There's only 1,400 hotels that are open. Balance 2,100 odd hotel out of 3,500 registered hotel are not yet open. So for that we require support from all the verticals of the industry. आता विजा आमी इंडियन अजूनही सुरुवात करून इमर्जन्सी विजा दितात तुका फॉर स्टुडंट्स मेडिकल पर्पसीस ओ वंदे भारत ते टेम्पररी विजास. आता आमी तांकां मागणें आमचें कितें आतां फुडें तुमच्या मनान कितें तांकां सांगीत जाल्यार आमी ते टूर ऑपरेटर्स भायर आहात वी कॅन टेल देम तांकां सांगपाक जाता अशें अशें आसा त्या प्रमाणे ते प्रिपेर करतले. आतां विजा इश्यू करपाक जाले जाल्यार म्हाका दिसता 2-3 म्हयने तरी लागतले टू मेक प्रिपेरेशन. एअरक्राफ्ट हाडपाक जाय, टू हे मार्केटान घालपाक जाय, बुकींग घेवपाक जाय आनी तांकां हांगा पावोवपाक जाय. आतां एनावन्स करीत जाल्यार कितें आसा पळय तें लोक जर तर तयारेन रावत जाल्यार अदीक फास्ट जातलें. एनावन्समेंट जर तर लेट जायत जाल्यार सिजन मिस जातलें. दीस इज द प्रॉब्लम. ही एक आतां बाबल म्हूण आसता सगळी इंटरनॅशनल फ्लायट्स पळय आतां चालू आसा ताका एअर बबल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड यू गो बॅक. तेच भाशेन एक चार्ट बबल करून जाल्यार तांकां हांगाडून परत व्हरपाक जातलो. आतां ही कितें एक मातसो मुवमेंट हो ते एका गांवांसान इंडियेक येतात, गोंया येतात आनी गोंयासान परत वेतात. रिस्ट्रिक्शन दिवंक जाता. यू कॅनॉट मूव आउट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. यू कॅन ओन्ली रिमेन इन गोवा. दॅट इज पॉसिबल. तें करपाक जाता. दुसरें तांकां पळय कितें सर्टिफिकेशन वा कितें जाय पळय तें हेल्थ एंड सेफ्टी तें चॅक करून तांकां भितर घालपाक जाता. अदरवायज दे विल बी क्वॉरंटायन इफ दे डोंट कम. ऑल दीस वॉट एवर द गव्हर्मेंट इज थिंकिंग इज टू बी दी एग्रीड एंड द टूर ऑपरेटर्स आर रेडी टू एग्री विथ दॅट. मेन थिंग इज दीस दे आर रेडी टू स्टॉप द मोमेंट द गव्हर्मेंट टेल देम टू स्टॉप बिकॉज द ह्युमन लायफ इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन इकॉनॉमीक गेन्स. पण ट्युरिझम स्टार्ट केलें जाल्यार आमी थर्ड वेवाक इन्वायट करता अशें दिसता. पळय इट डिपेंड. आमी प्रोटोकॉल आमचे आतां पर्यंत येवंक जाता. आतां पयलें तें बॉर्डर रूट आसा कितलो लोक आयला पळयता. वॉट इज द डिफरन्स वेदर इज अ फॉरेनर ऑर इंडियन. पूण मेन थींग म्हणटा पळय तें आमी कितें आमी सारकें पळय आमचे कितें कायदे आसा आमी कितें प्रिकॉशन्स घेवंक जाय. प्रिकॉशन सरकारूय पर्यटन उक्तें करपाचो आसा. इंडस्ट्रीची मागणी केंद्रा मेरेन पावयता म्हूण मुख्यमंत्र्यान तांकां उलोवन दाखयला. इट इज इन द परव्यू ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. जोपर्यंत गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया परमिशन दिना तोपर्यंत आमी चार्टर फ्लायट्स काय घेवची. पूण हांवें ताका सांगलां आमी फाटले फावटी आमची रिक्वेस्ट जी आसा पळय न्ही ती MHAक कळयल्ली, टुरिजम मिनिस्ट्रीक कळयल्ली. सो नवीन SOP आनी हे फॉलो करून सो दॅट दीस टायम ऑल्सो वी आर रायटींग फॉर देम फॉर द गव्हर्नमेंट इज फॉर ओपनिंग अप टुरिझम. ऑफकोर्स म्हणजे आमकां सगळे SOP आनी बाकीची सगळी हे करून प्रिकॉशन्स घेवन बट टुरिझम इंडस्ट्रीच्या नुसार एक पॉझिटिव्हली खंय तरी विचार करपाक जाय. बट टील नाव वी हॅव नॉट फायनलायज. दे आर इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर. ताच्या खातीर हे 2 म्हयने कसो तांचे म्हणणें की प्रिपेरेशन्स करपा खातीर आत्तां विलिंगनेस आसा. बट ह्या 2 म्हयन्यांक कोविडाची स्थिती कशी आसतली हाजो कंट्रोल करूनय तेन्ना डिसिजन घेवं येता. पण आतां आमची विलिंगनेस आसा. आमी पॉझिटिव्हली ताचेर विचार करपाक काय हरकत सो 2 म्हयने तुमकां टायमूय हावयला. टायमूय आसा. सपोज जर तेन्ना चुकून थर्ड वेव आयली जाल्यार आमी तेन्ना कॅन्सलूय करूं शकता असो विशय. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. कॉलेज युनिव्हर्सिटीत फिजिकल क्लासीस सुरू करपाची तयारी. जमिनी परिस्थिती आनी कॉलेजीची फावो तश्यो साधन सुविधा आसल्यार शिक्षण संस्थांनी SOP पाळून क्लासीस सुरू करपा विशीं निर्णय घेवचो म्हूण उच्च शिक्षण खात्याचें सर्क्युलर. 18 वर्सां वेल्या भुरग्यांक वाशिना दिल्ल्यान क्लासीस सुरू करूं येता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. हायर सेकंडरी शाळा स्कुलांचो अजून विचार जाल्लो ना. कोविडाचे आकडे सेफ झोनात देंवतात तशें हायर एज्युकेशन म्हणल्यार कॉलेजी युनिव्हर्सिटीत फिजिकल क्लासीस सुरू करपाची तयारी. शिक्षक प्राध्यापक बिगर शिक्षकी स्टाफाक वाशिनाची आदींच सक्ती केल्या. ना तांकां दर सप्तकाक RT-PCR नेगेटिव्ह सर्टिफिकेटीची सक्ती. उच्च शिक्षण खात्यान सर्क्युलर काडला ते प्रमाण कॉलेजींनी क्लासी सुरू करूं येता. ग्राउंड रियलिटी कॉलेजींनी फावो तश्यो साधन सुविधा असल्यार वर्ग सुरू करूं येता. शिक्षण संस्थांक तसो निर्णय घेवपाची मेकळीक उच्च शिक्षण संचालनालयान दिल्या. वर्ग सुरू करतना कोविड SOP पाळूंक जाय. वाशीन घेवंक नाशिल्ल्या स्टाफान प्रत्येक सप्तकाक RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दाखोवचो पडटलो. कॉलेजीचे विद्यार्थी 18 वर्सां वेले आशिल्ल्यान तांणी वाशीन घेतिल्ले आसत जाल्यार कॉलेजी सुरू करूंक हरकत ना. हायर सेकंडरी हायस्कूल शाळांच्यो क्लासी सुरू करपाचो सध्या विचार ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला.
हायर एड्युकेशन न्हू फिजिकल क्लासीस स्टार्ट करपाक सोदता एड्युकेशनाचें तशें कितें आहा म्हणजे स्कूल हायर सेकंडरी स्कूल हायर सेकंडरीचो तसो कांयच विशय ना. हायर एड्युकेशनच्या बाबतीत अबाव 18 एंड अबाव आसा जे सगळ्यांनी वॅक्सिनेटेड आसा त्याच्या खातीर तांकां प्रपोजल पॉझिटिव्हली सरकार विचार करू शकता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. बीजेपीन मोगोक ढवळीकारांचो पक्ष म्हणला तें आयकून बरें दिसलें. मोगो फाटल्यान 1,30,000 मतदार आसात. म्हणजे ढवळीकर भावा फाटल्यान इतलो लोक आसा हें हो पक्ष मान्य करता म्हूण सुदिनाची जाप. बीजेपीन आपल्या पक्षांत कितें चल्लां तें आदी पळोवचें. ताचे मंत्र्यांचें वाजलां. शिक्षणाचें खळें केलां थंय खंय आदी लक्ष घालचें. ती जनता पक्षाचे काही पदाधिकारी उलयल्या की मोगू पक्ष हो आता मोगू पक्ष उरना ढवळीकर बंधूंचो पक्ष जाला. हांव अभिमानान सांगता मोगू पक्ष हो सर्वसामान्य जनतेचो पक्ष. आज जर ते लोक ढवळीकर बंधूचो पक्ष म्हणटा जाल्यार कदापि एक बरी गोष्ट आसा. कारण 1,30,000 मतदार हाज्या फाटल्यान आसा. हाजे वयल्यान एक सिद्ध आसा की ढवळीकरा फाटल्यान 1,30,000 लोक आमचे बरोबर आसा. हें एक सिद्ध जाता. उलोवपाक ह्यो गोश्टी खूब सोंप्यो पूण आपल्या पांया खाली पांया सकयल कितें चल्लां हें ह्या पार्टीच्या लोकांनी पळोवपाची आवश्यकता आसा. की काल जे SBIन टँक ऑक्सिजन टँक दिला तो टँक इनॉग्रेशना खातीर खुद्द हेल्थ मिनिस्टर जवळ जवळ 1 तास थंय रावलो आनी मुख्यमंत्री येता आसतना हेल्थ मिनिस्टर थंयच्यान गेलो. हाजें स्पश्टीकरण एक्चुअली पार्टीच्या अध्यक्षान पयलीं दिवपाक जाय आशिल्लें. दुसरी गोश्ट जे मंत्री 2 झगडटा बाब मामीन गोविंदो आनी बाब मायकल लोबो ही जी पळय खिचडी जी चल्ल्या आनी गोंयची दशा हे काही लोक काडटा त्याचे विशीं स्पश्टीकरण अध्यक्षान केल्लें जाल्यार चड बरें जातलें आशिल्लें अशें दिसता. तिसरी गोश्ट गांवांत आज प्रचाराक हे लोक भायर सरल्या. प्रचार हो करचोच पार्टीचो पूण त्या वेळार जो एज्युकेशनांत बट्ट्याबोळ जाला. एज्युकेशनांत जे स्मार्टफोन गरीब भुरग्या कडेन ना, इंटरनेट सेवा ना, कनेक्टिविटी ना आनी त्या पासून 9वीची 10वीची 11वीची आनी 12वीची ह्या भुरग्यांची परिस्थिती सद्या कितें आसा हें प्रचार करचे पेक्षा अध्यक्षान आनी ताची जी कमिटी आसा तांणी गांवांत वचून पळोवचें. म्हणजे काही तरी गोश्टी बऱ्यो आनी मुखार वतल्यो अशें म्हाका दिसता. सरकार पक्षांत मंत्री आमदारांची धुमशेणां. मायकला उपरांत माविनाचो आलिनाचेर फोग. माविनान कुठ्ठाळचो आमदार म्हूण कसलेंच काम करूंक ना म्हूण आलिनाचे उतराचेर माविन फुर्योज. ताणें आलिनाची 10 वर्सांची आमदारकी वयर काडली. कसलें काम केलां तें खंय आलिनान दाखोवचें. पंचायतीचे कार्यावळीक आलिनाक आमंत्रण ना. वेल्यान जोड. हाल्ली हिंगा एकदां सांकवाडे पंचायतीन ते ओल्ड हितून उलयतना सांगलें हांव आतां दाबोले जायत डेव्हलपमेंट केला कुट्टाडे कांयच करूना बिलकूल करूना आनी आतां हांव शपथाक सांगता म्हाजें खूब उलयलें आनी तेन्ना एकूच सांगिल्लें म्हाका प्रेस मेळपा आयिल्लें. हांव याद करता हांवें प्रेसाक सांगिल्लें हांव हेजो जबाब एक दीस तरी हांव सांकवाडे पावतलो. सांकवाड गांवांत वचोन पंचायतीन वचोन हांव हो रिप्लाय दितलो. आज हांव सांकवाडे गांवांत आहा ते मनशाक खबर ना हांवें कितें कितें केलां तें. आज हेजें स्वप्न तेजें स्वप्न मातानीचें स्वप्न म्हूण सांगता. हें कला भवन जें हांवें चालू केल्लें ऑलमोस्ट 80% वर्क कंप्लीट जाल्लें. 20% उरलोलें. कित्याक तुकडे कंप्लीट जावना. 4 वर्सां गेलीं 4.5 वर्सां गेलीं. आतां टायम बरोच आयलो तुकडे जावना. कितें जावना तुकडे जायना एकूय काम करपाक. तुवें पयलें तें बंद उडयलें. कित्याक बंद उडयलें. बाब मनोहर पर्रीकरान म्हाका सांगलें अरे ती कितें बाई काय म्हणपाक लागलो. येवन सांगता हे कला भवन कंप्लीट केल्यार मोविना क्रेडीट मेळटलें मातशें बंद उडय म्हणून बंद उडयलें. ते चालू करपा जावना. इलेक्शन जवळ पावली पूण ते तशेंच पाड आहा.
ही तेगे कॅपेबिलिटी. कुट्टाडे मार्केट क्रेडीट घेता आपण केला. एक दीस हांव स्टेजीर आसलो, हांवें स्टेजीर तेचे ओजीर हांवें लोकांक एक्सप्लेन केलें मातानेचें स्वप्न. हांवें सांगलें तेन्ना मातानी खूंय आमदारूय आसना, जिल्लाय आसना. हें कन्सीव केलां तेन्ना हें मार्केट हांवें बांदपाक केल्लें. रस्त्यार बसताले ते आयज डेव्हलपमेंट ना, दाखय आमगे कला बंद करून. कितलीं वर्सां जालीं आपूण करता म्हणून जालें ना, जावना. सो हांव म्हणटा कितें डेव्हलपमेंट पयलीं दाखय न्हू. आमगे सांकवाळे पुरतें उलयता, आमी कुट्टाळे न्हू वचना. कुट्टाळे कितें जाता तांकां खबर आहा. सांकवाळे पुरतें उलयता. सो आयज हेजेर म्हाका आनी चड उलोवपा ना. तिका जर जाय डेव्हलपमेंट बरोबर केल्लो यो, आमी रावता तुजे बरोबर, मोहीन सराकय घेवया आनी काम करया. हे कित्या खातीर तेणें तुमकां इन्विटेशनाक म्हणजे पयलीं इनॉग्रेशन आमकां जर बायपास करता आमी कित्याक घालूं रे? टीट फॉर टॅट दिला. बाय टीट फॉर टॅट. आमकां जर बायपास करता आमी कित्याक घालुया? कित्याक लागून व्हळ करून हाडुया? आमकां नाका. आमी आहा ते बरें आहा. आमगे कामां हाडवना. पंचायती कडेन फंड्स आहा, प्रॉपर फंड्स आहा. आमी आमगे स्वता हेजेर कामां करता. पर्वरे नव्या हायकोर्ट संकुलांत मंगळारा सावन कामकाज सुरू जालें. बरोबर कोविडाचे महामारीत बंद जाल्ल्यो फिजिकल सुनावण्यो सुरू. हायकोर्ट 66% मनीसबळाचे ताकीन चलता. फॉरेन्सिकाक सॅम्पलां हेर राज्यांनी धाडची पडटात. क्रिमिनल केशी तडीक लागून कळाव जाता. सरकारान लक्ष घालचें म्हूण चीफ जस्टीस उलयलो. राज्यपाल मुख्यमंत्र्याचे हजेरेंत कार्यावळ जाली. people and I appreciate you and I congratulate the Honorable Chief Minister of Goa for his proactive role in facilitating the completion and commissioning of this modern complex. I also appreciate the efforts of the Honorable Chief Justice of Bombay High Court, Sri Divangarji and his team in making the dream into a reality. I also applaud the contribution of Goa government officers who have played an important role in the shaping of this building. Today, as the wheels of justice begin to move in this modern, spacious complex, I am confident that the Goa bench will live and shine with a greater glory. A full-fledged forensic laboratory will also go a long way in the better administration of criminal justice in this state. We often experience that undue delay is caused in speedy disposal of criminal cases on account of unavailability of forensic reports from outstation facilities. We are sure that the state administration under the leadership of the Honorable Chief Minister will also look into this important issue and act with expedition. I have information that the Honorable Chief Minister has set the ball rolling by making an announcement in regard to setting up an institute for forensic science. We hope and trust that no stone would be left unturned to have this facility of a laboratory in place soon. Presently, our High Court is functioning with nearly 66% of its sanctioned strength. Since I took charge as the Chief Justice of the Bombay High Court, there have been 15 retirements. 3 judges are on the verge of retirement. During this time, only 4 new judges have been elevated. These several bottlenecks notwithstanding, there has been no slip in administration of justice according to the oath the judges have taken. Once the functional strength improves, it will provide me with the opportunity to send more judges to Goa to reduce dependency as far as possible. The idea of judicial infrastructure cannot be one that is static. Rather than, it should be the response and adapt to the changes in the surrounding context. My government is endeavored to provide for the best of the infrastructures and facilities to the judicial, thereby facilitating and dispensation of the justice to the common man in the best of the possible manner. My government is committed to making the justice accessible to the people through the strengthening the existing avenues and evolving newer means and achieving the affordable, the quick and satisfactory settlement of the disputes. My government is committed to continue such endeavors in future. मडगांवां नुस्तेकारांची प्लास्टीक बॉक्सां मार्केटांतल्यान चोरून स्क्रॅप यार्डात रिसायकल करपाचो प्रकार एक्सपोज. हजारां वयर बॉक्सां चोरून
जहीर खान म्हणटा ताच्या स्क्रॅपयार्डात रिसायकल करपाचो प्रकार चल्ला म्हूण नुस्तेकारांचो बोवाळ. नुस्तेकार ट्रेडर स्क्रॅपयार्डात पावले. एका कामगाराक मायणा कुडतरी पुलिसांनी धरला. स्क्रॅपयार्ड सील. वरस जाले मडगांवां नुस्तें मार्केटांतल्यान नुस्तेकार आनी ट्रेडरांची बॉक्सां चोरयेक वतात. सुमार 700 रुपयांचे एक बॉक्स. प्रकार नित्याचोच जाल्ल्यान नुस्तेकारूय बेजारिल्ले. मात गाडी भरून बॉक्सां फारावपाचो प्रकार एक्सपोज जालो. लागींच आशिल्ल्या जहीर खानाच्या स्क्रॅप यार्डात हजारांनी बॉक्सां सापडली. आमची बॉक्सां एक वर्साच्यान आमचे मार्केटांतले बॉक्सां नाच जाता. आतां आमगे फोंडेकार जावं मडगांवकार जावं सगळे म्हापशेकार सगळे येवन आमचे नुस्तें मार्केटान नुस्तें व्हरता ते बॉक्स घेवन वयता. ते कितें करता बॉक्स खाली करता आनी थिंग दवरतात हांगा घेवन येवपाक. आनी हे कितें करता रातची गाडी घेवन वयता आनी खाली गाडी घेवन वचून रातचे भरून सकाळीं हाडून एका दिता आनी हो बॉक्स घेता. हो स्क्रॅप आहा पळय तेगे नांव जहीर खान म्हणून चांदवाड्यार रावता खंय तो. खंयच्यान बॉक्सां ना जाली तुमची? आमची होलसेल मार्केटांतल्यान बॉक्स नाच जाले. आनी आयज आमकां सकाळीं न्यूज मेळ्ळा की हांगा जे गिरायक घेवन गेला पळय कस्टमर ते थिंगा बॉक्स दवरतात न्ही. थिंगा येवन ते मार्शल्सान थिंगा फोन येयला आमकां की अशें एक गाडी येयली आनी बॉक्स भरून हांगा येयला म्हणून स्क्रॅपान. मागीर आयज राती फोटो बिटो धाडले तेमी तेमच्यानी आमकां. मागीर आमी हांगा पावले. हांगा येवन पळयत जाल्यार सगळीं बॉक्सां हांगा आसा. जवळ जवळ एक 500 बॉक्स हांगा मेळ्ळे आमकां. तेज्या मागीर ते सगळे पावडर करून दवरला बॉक्सां आमची सगळी. हितून सगळ्यांची बॉक्सां बोटकारांची. ते बेतुलकार बोटकार आमचे गोंयकार इतले तांकां बोटी रिपोर्ट ना नुस्तें ना तरी पूण ते इतले त्रासान आहा. तेंगेलेय बॉक्सां घेवन येयात. जर गोंयची बॉक्सां चड आसा हितून बोटकारांची. हांव मागता सगळ्यांक की कितें आहा ते हेजेर एक्शन घेवपाचें. कितले वॅल्यू जाता त्या बॉक्सांक? एक बॉक्स 700 रुपया पडटा. एक नील कमलाचो प्लास्टिका क्रेट 700 रुपया पडटा. 700 रुपीज पडटा. हे सगळे हाडून एका 100-200 रुपयांक ते हो घेता आनी होच मनशाक लावन कलेक्शन करता बॉक्स. एक मनशाक धरला तेगेलें नांव अफरोज म्हणून. म्हजें नांव अहमद. पुलीस हांव बोटीचें नुस्तें घेता आनी विकता. पुलीस कंप्लेंट केली तुमी? आमी पुलीस कंप्लेंट केला. आतां पळयता पुलीस कितें एक्शन घेता तें पळया. मायणा कुडतरी पुलिसांनी स्क्रॅप यार्डांतल्या अफरोज म्हणटा त्या कामगाराक उखल्ला. स्क्रॅप यार्डवालोच खंय ताका हे कर्म करूंक लायतालो. स्क्रॅप यार्डाक सील मारला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर सावियर डायस. विजय दिगंबर साश्टीत स्वताच्या स्वार्थाक युती करतात. कार्यकर्त्यांचो विचार ना म्हूण बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन फातोड्ड्यां फार मारलो. फातोड्ड्यां काँग्रेस ब्लॉकाचो अध्यक्ष पियेदाद नरोनाथ 200 कार्यकर्त्यांक घेवन बीजेपीत. थंयचो आदलो आमदार दामूनय विजयाचेर चढाई मारली. वेंचणुकेचे तयारेत बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्याच्यो सध्या मतदारसंघ भोंवड्यो चल्ल्यात. फातोड्डा काँग्रेस ब्लॉकाचो अध्यक्ष आदलो नगरसेवक पियेदाद नोरोन्ना, काँग्रेस फुडारी जोसेफ डिसिल्वा, लिब्रामेंट बारेटो, ॲडव्होकेट मिली आंध्रात 200 लोकांक घेवन बीजेपीत. विजय आणि दिगंबराचे हितसंबंधी राजकारणाचो पंचनामो. आज आम्ही पळयतात काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड केवळ सार्वजनिक पुरती अलायन्स करप. कारण गेल्या इलेक्शनात आम्ही पळयले मडगांव म्युनिसिपालिटी भितर दिगंबर बाब कामत आनी विजय सरदेसाय हांची युती केवळ स्वार्थाक लागून युती करता आसतना तेंच्यांनी विचार केलो ना की पियेदादा सारकेले कार्यकर्ते आसत, हे भायर आमचो जोसेफ डिसिल्वा सारके कार्यकर्ते आसत, लिब्रामेंट बारेटो सारके कार्यकर्ते आसत, ह्या लोकांचें कितें जातलें हो विचार केलो ना. तेंच्यांनी विचार जर केलो तर केवळ आपलो स्वार्थाचो विचार. विजय सरदेसाय आनी दिगंबर बाब कामत हांच्यांनी स्वार्थाचो विचार केल्लो आसा आनी ताका लागून आज बरें दिसलें. कारण हांव तांकां आज भारतीय जनता पार्टी भितर तांकां सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता, सगळ्यांक वेलकम करता. दामूनय विजयाक उजरावपाची संद सोडली ना. भ्रमिष्ट वातावरण करपाचें काम ह्या विजय सरदेसायान केलें म्हणून तर ताका नांव पडलें पोर्ट फोटींग म्हणून. आमकां म्हणून ना, आमकां लोक अजुनूय ह्या रिस्पेक्टान येतात आनी भितर येवपाक. आनी ह्या पयशांच्या राजकारणाचेर काही लोकांक विकतें घेवपाक सोदता. भारतीय जनता पार्टींतलो कोण तरी एकल्याक पयशे दिला आनी सगळ्यांक फोड म्हणून सांगता. तांकां भोव पयशांचे दाखय, फक्त आमीच पयशांचे. बीजेपीची बी टीम बीजेपीत ऑफिशियली पावली म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो थोमणो. आयज आमी आतां एक व्हिडिओ पळयला जे बीजेपीक आमच्या फातोर्डाचे जे पयले आदले कावन्सिलर आशिल्ले आनी थोडे जाण जॉयन जाला. हे
आमची बाय पेयदात आनी जोजफ ही केसू आशिल्ली आमची ही व्हडली आमकां वयल्या कुशालकाय खबर आमकां कित्याक ही आमी इतली वचताले म्हणटा ही बी टीम म्हणून बीजेपी टीम आनी आयज ती ऑफिशियली जॉयन जाले आनी दाखयले तें आपूण बी टीम आशिल्ली म्हणून हे आनी 2007 or 12 पेयदात ऑलरेडी ऑपोजीट कॅन्डिडेट म्हणून आशिल्ले 2017 जोजफ म्हणून आशिल्लो कॅन्डिडेट हांकां लोकांनी आमच्या एसटी लोकांनी हांकां दाखयला इथे जागो खंय आहा तो आनी आयज ही लोकांक भायर उडयल्ली मनशां आयज तांकां बीजेपी भितर घेतात. आम्ही एक टीम वर्कसो काम केला सगळी रिलीजन बरोबर घेऊन काम केला आम्ही सो आम्ही एसटी लोकांक ती म्हणटा एसटी लोकांक कोण कांय करना आनी कांय करना ते सांगप ना एसटी लोकांक दिशाभूल करप ना एसटी लोकांक सारकी खबर आहा आनी एसटी जे लिडर ती म्हणटा एसटी लिडर म्हणून तांकां जॉयन जालें आमी हॅप्पी आसाय कित्याक आमी पयले सान खबर आसली ती केन्ना आमचे बरोबर आसूंक न्हय. हिंदू धर्मान एक अशें म्हणटात की कितलीय पापां केली जाल्यार शेवटाक जेन्ना गंगेन आमी स्नान घेता तेन्ना शुद्ध जाता म्हणटा त्याच प्रमाणे हे सगळे जे कोण कोण जॉयन जाता ही सगळी पापां करता आनी तेंची गंगा म्हणटा ती बीजेपी सरकार थंय वचून तांकां दिसता ती शुद्ध जाता म्हणून ते कारणा खातीर ती सगळी जॉयन जाता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. कोविडांत आदींच येणावळ उणी तातूंत महापालिका देमायज स्टाफ कित्याक घेता काय म्हूण नगरसेवक उदय मडकयकारान CCPचे मिटिंगेक नगरसेवक आनी आयुक्ताक जाप विचारली. बोवाळ घालो. इतलो स्टाफ घेतल्यार बसयतले खंय काय म्हूण प्रस्न. आयुक्त म्हणटा आमी घेना, पोस्ट तयार करता, गरज पडली तशी भरतले. मेयर म्हणटा कामां बेगीन जावंक जाय. स्टाफ म्हणजे LDC पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन, ज्युनियर इंजिनियर असे पोस्ट काल पोस्ट एका मिटिंगेक एका आयले अप्रुवलाक आयिल्ले. म्हणटच हेच्या पयलीं 12-13 पोस्ट ऑलरेडी पेपराचेर एडवर्टायज केल्ले आसा LDC पोस्ट. काल म्हणजे मिटिंगेक अशें इशू जालो की इतके पोस्ट आमी जे घेता ते खरेंच जाय काय म्हणून खरेंच तेंची गरज आसा जावं ते बाबा एसेसमेंट जाला बाबा हांकां पगार हेंचो कितको जातलो, हांकां पेमेंट हांकां कितको दिवचो पडटलो. की सद्या आमची परिस्थिती अशी आसा की कोविडाच्या टायमार आमकां रेव्हेन्यू जो आसा जे एक्झिबिशनां जातालीं जे इफीचो जावं आनी कसलो एक अशे इव्हेंट जाताले तेजे आमकां भरपूर रेव्हेन्यू येतालो. डॉन बॉस्कोन वर्साक जवळ जवळ 7-8 तरी एक्झिबिशन आसतालीं. आमकां ते खूब पयशे मेळटाले. फेरीचे आमकां पयशे मेळटाले, अष्टमीची फेरी, फेस्ताची फेरी. हे आमकां कितकेशेच आमकां पयशे आमकां ह्या खेपेक आमकां येवंक ना. लोकांकूय आमी हावस टॅक्स, ट्रेड लायसन टॅक्स हेका आमी एक रेट कमी केलो. हेंचो लोकांक त्रास एक बर्डन जावचें न्ही.
हांव म्हणटा कितें आतां 12 प्लस हे 5 17 जाले आनी 3 पयर हे घेतल्या 20 जाण LDC स्टाफ बसपाक सुद्दां हांकां जागो आसचो ना फाल्यां हांकां टेबल दिवंक जाय खुर्ची दिवंक जाय पगार आसा प्रश्न असो जालो की आमच्या भितर कामगारां भितरूच एक असो जालो की हे जे इतके जाण स्टाफ घेतात तांकां फाल्यां पगार खंयच्यान दितलो फाल्यां तेंच्या खातीर आमचो पेमेंट उरतलो आमकां पेमेंट ना तांकां पेमेंट ना अशी परिस्थिती जातली आनी खंय तरी एक CCB त्रासान पडटली हांवें काल प्रश्न मांडला की जर गव्हर्मेंट हांकां फूल हेंचो पगार जर दिता जाल्यार हे स्टाफ घेवपाक हे कांय ना प्रॉब्लेम ना तुमी एसेस करा बाबा खरेंच स्टाफ जाय काय नाका No, I'll explain that. We are not recruiting. We are creating the post. This municipality is going to grow. And once it grows, we require more staff to man of whatever the posts that they're going to be coming up. If we wait and piecemeal we start asking the government each for creating of each post takes about 4 months. So we are creating a basis infrastructure for it right now. We need emergency work done and everything. We cannot afford to wait for 3-4 months. You know, people are counting us to get the work done readily. There are a lot of other changes that we want to bring to CCP also. Now we want to introduce licenses. We want to give people licenses immediately. So if you are applying for your trade license, you should be granted it say within 7 days once we check your papers. You should be granted your license and we will give you a period of 6 months to basically get NOCs from all the other departments. You know, we should not become, we don't want to hold anyone back when growing their businesses or doing anything like that also. So like that, there are different measures that we'll slowly be adding. Another thing we want to do is bring all our facilities online also and set strict times for issuing our licenses. So we're working on all of that. Hopefully in the next 2-3 months we should be able to accomplish everything. कुळे शिगांव पंचायतीन हुवाराचो धपको बशिल्ल्या 144 फामिलींक आपल्या फंडांतल्यान मजत दिल्या. कायदेशीर फॉर्मलदादीक लागून मातसो कळाव जालो म्हूण चेक दिवपाचे कार्यावळीत थंयचो सरपंच उलयलो. आनीक 20 जाणांक चेक दिवपाचे आसात. 4.5 लाखांचो लोकांक आदार जाल्यार 50,000 पंचायत नितळसाणीचेर मोडटा. थोडी फॉर्मां जी पंचायती कडेन पावला ती 144 फॉर्मां पावल्ली आसा. एकूण 144 ना कित्याक थोडो मिसअंडरस्टँड जावचो म्हणून आतांच सांगता आनी डायरेक्ट मामलेदारा कडेन जी फॉर्मां पावली ती 164 कुळेचे जे इफेक्टेड जे उदका पासून इफेक्टेड जाले 164. आतां 44 आनी 20 जाणांचे मातशे गॅप जाला. आमचे कडेन लिस्ट आसले ते 144चे आनी आयज DD काडलेले आहा. 20 ते 22 लोकांचे DD काडपाचे उरल्यो. ते कारण कितें मातशे आमचे 144 फॉर्मां भितर आनी थोडी फॉर्मां 20 ती डायरेक्ट पावली मामलेदारा कडेन. तो डेटा आमचे कडेन फॉर्मां घेतले आनी उरलेले 22 जे कोण लोक आहा सादारण वेळीपड्यार 4 लोक आहा, वाणसऱ्यार 8 लोक आसा, वेळीपड्यार 5 आहा. लक्षांत दवरा तेंची सगळ्यांची नांव आमी ग्राहीत धरतले आयज. तुमकां लक्षांत घेवन कित्याक DD काडूना 4 जाणांक कमी येयली म्हूण कोणाक दुखचें न्हू हें पयलींच क्लियर करता. सगळ्यांनी मेळटल्यो 164 लोकांचे सगळ्यांनी पावतल्यो जे मामलेदारान लिस्ट दिला ते. फक्त आमचे कडेन फॉर्मां थोडे इनकम्प्लीट आसल्या कारणान ते आमी मागीर थोडे फाल्यां किंवा आयज सुद्दां कोण येयल्ले आहा आनी ते जर फॉर्म फिलअप केल्ले आसा ताका आयच्या चॅक दिल्लो वयतलो म्हणजे पंचायतीचो. खंयच तुमकां खंयच फटोवचें ना. हे आमी आमची काळजी आसा. ज्या प्रमाणे आमी ठरयल्ले 180 तरी लोक आसतले पूण 164 जाल्ल्या कारणान आमी पयलीं ठरयलें की 3000 पर्यंत मदत करची पूण ते मागीर आमी 2500 पर्यंत हाडटा. आतां पर्यंत 144 लोकांचे आमी हांगा म्हणजे 3,60,000 रुपया आमी आयज वाडटले. उरलेले जे 22 लोकांचे ते लाभ करून जाता तेय वाडटले आमी. खंयच दवरचें ना. साधारण 4.5 लाख रुपया बेनिफिशियरी लोकां खातीर आनी 50,000 रुपया आमी ते क्लीन म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार म्हणजे आतां वाणसर वेळीपड्यार म्हणजे घरांनी उदक गेलें मागीर झाडां पडलीं ते काडपा लागून निवळ करपा लागून आमकां खुबशे लेबर घालचे पडटा. ताका लागून आमी दवरलेले. 19 वर्सांचे सिद्धी नायकाक न्याय दियात म्हूण एक्टिव्हिस्ट एकठांय जाल्यात. हलदोण्या राती कॅन्डल लायट रॅली काडली. कांय वावुरपी NGO राजकी फुडारी पावले. सिद्धीची फामिलूय आशिल्ली. सिद्धी खंय बुडून मरूंक ना. कितें तरी अपकीर्त घडला आसुये म्हूण दुबाव. सरकार पुलिसांचे नांवान शबय. केशीत क्रायम ब्रांचीनूय लक्ष घालां.
धाडलेले कामाक ते कामाक पावूंक ना ते बिचार त्याचे बॉडी कशी मेळ्ळी त्याचो म्हाका न्याय जाय आयज जेयल्या कितले दीस जाले उदीक पिवंक ना न्हिदोंक ना की आवय बापूय रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून आयज दाखयलें आयज तरी खुश जा असल्या सीएमाक आणि 2-3 दिसांनी रक्षाबंधन येता तुका लायकी ना एक राखी बांधून घेवपाची सीएम प्रमोद सावंत आणि जे पुलीस ऑफिसर कलांगूटचे आसात आणि तुमका जे इन्फॉर्मेशन पावले आहा तुमका राखी बांधून घेवपाची लायकी ना आणि जे वुमेन्स आसा थंयसर तुमका कोणाक राखी बांधपाची लायकी ना Alibaba 40 stores आगे तें जातले unless we don't bring new members MLS then only we'll have some peace. Police same, crime was same. हिच्या डिपार्टमेंट वस्तू सेम इट इज. हितून फक्त म्हाका डावट आसा सिद्धीक हे मारूनच उडयला तेजो कोणीतरी खून केला आनी तेजे नाना तसले वायट कृत्य केला आनी ताका मारला हेजो फक्त म्हाका जाय न्याय. लज दिसूंक जाय पुलिसांक पयली लज दिसपाक जाय लज दिसूंक जाय तुमकां आमच्या भुरग्या वांगडा अशे खेळटात ते तुमचे कडेन जायना मरे पुलिसांचो तुमचो मंत्र आहा मरे सदरक्षण आहे खरं निगळ आहे म्हणून हा मिरयतात मरे तुम्ही ते 3-3, 4-4 स्टार लायतात न्हू ते स्टार मरे आमी तुमकां रिस्पेक्ट दिता म्हणून तो घालर तुमकां. इतले बेगीन हें सगळें जालें आनी रातभर तुमी कितें केलें रिपोर्ट फायल केली आनी दवरली थिंगा. तुमचे कोणें जाला हांगा जाल्यार तुमी रातभर तकली फोडपाची सगळे जागे सोदपाचे आनी कोणा खूंय सगळे रावंड अप करपाक क्लोज फ्रेंड लास्ट मेसेज सगळे चोयन. पण खंय तो सरकार दावा वाडटा तो पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणटा इट इज अ केस ऑफ ड्रावनिंग खंयच्यान कळ्ळें ताका ड्रावनिंग म्हणून आनी जेन्ना सरकाराक प्रश्न विचारपाक सगळे जनता आमी एकजूट रावले तेन्ना खंय तरी सरकार आनी प्रमोद सावंताक जाग आयली बाबा गोंयची जनता परत फुलपाची ना घेवन जावपाची ना भुलपाची ना खंय तरी तांकां विचारपाक जाता. बाडाले जे केसीन ताणें पेरंट्सांक दोश दिलो आतां कोणाक दितलो दोश तो. जेन्ना एकटे गोंयांत खंयचे चली एकठे बिचाचेर वचून आपणे कपडे काडून न्हांवपाक वचचे ना आनी ड्रावनींग जावचें ना हे सामके क्लियर म्हणजे कॉमन सेन्स की अशें वायट दिसता तसले खूब आवयो आनी भयण्यो आमच्यो रडटा अशी दशा जाल्या आमच्या गोंयांत. पुलीस आमचो लॉ अँड ऑर्डर सारको शेणला लॉ अँड ऑर्डराक कितें केला कंट्रोल जाला गव्हर्मेंटाचो आमकां भिरांतीन पेकडावप अरे तूं वचनाका भियेना तूं तेंच्या बिल्डिंगाचेर खंयसरूच ऑब्जेक्शन घालूंक वचना काय तुका भिरांत घाल्लेली आहा. इवन आतां मर्डर जाली रेप जाली कोण भायर सरपाक भियेतात कित्याक ही सिस्टमीन केल्ली आहा लॉ अँड ऑर्डर. पुलीस तुका हॅरस करता डॅडीक ताका हॅरस करता वता आनी पुलिशेन वता तेणें कितें घेवंक जाय तेंच्या घरान आनी तेंची इन्क्वायरी थंयसर खंय येताली तांकां खबर हांगर मिटींग आहाय ती व्हडली ताका थंयसर येयल्या. कितली हुशारकी ही सोशल मिडिया चलता इव्हेंट मॅनेजमेंट चलता आनी हॉलो स्टेटमेंट हॉलो एडवर्टायझिंग चलता तेंचे दबाव घालता लोकांचेर फेक प्रॉमिसीस फोटी मारप इलेक्शना भाशेन. आयज आमकां सगल्यांक फोटी मारल्या तेणे आनी मर्डर जाल्या आनी सुसायड जाल्या. हे चेडवाक एटॅक करून ताका 100% कितें तेजे वांदे करला पळय तो मोठो मनीस आसतलो मोठो मनीस क्रिस्टियन आसपाना तो सगल्यांक पॅक केल्या. पण गव्हर्मेंट म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा गव्हर्मेंट चालू आहा आयज तुमी पयलें ना कितले जाणांची किडनी काण कितले जाणां दोतोरान धरले कितले जाणांनी कितें म्हणून कितें केलें ना पूण तें इन्व्हेस्टिगेशन पळय म्हणटा तें हो जेजून देवान सांबाळ जेन्ना हांव तुका सांगता ते चेडवान जीव दिल्ला मागीर सीबीआय इन्क्वायरी जावची हेचेर सीबीआय न्हू आनी कितें आतां पासून जावची सीबीआय न्हू आनी कितें वयती कसलें जावचें. टॅक्सींक डिजिटल मिटर बसोवंक हरकत ना सरकारान पयसो मोडचो म्हूण हरमलचे टॅक्सीकार मागतात. कोविडांत आदींच धंदो ना मिटर बसोवपाची तांक ना म्हूण सरकाराक गाराणें. टॅक्सीकार लुटतात म्हूण पर्यटन मंत्री उलयत भोंवता. खंयच्या टॅक्सीकारान केन्ना कोणाक लुटला तो खंय बाबून सांगचो. टॅक्सीवाले बाबूचेर फुर्योज.
एक टॅक्सी ड्रायव्हर हे म्हाका एक लेटर येयल्लें आसा की मिटर घालपाक जाय म्हणून आमकां लेटर येयल्लें आसा की सध्या हो पॅन्डेमीक चालू आसा आनी आमकां हांगासर कांयच बिजनेस ना आसा. सो सरकार कडेन मागता की आमकां हे जे मिटराचे हाडला ते तुमी आमकां एक फुडें धुकलपाचें कितें आहा ते कित्याक हांगासर आमकां बिजनेस नासा. आदी पयलीं बँकेची खूब आमकां लेटर येवप चालू आसा. काल आमी आमदारा कडेन गेले, आमचे थोडे टॅक्सी ड्रायव्हर आमदारा कडेन गेल्ले. सो आमदारान आमकां बरो रिस्पॉन्स दिलो. तेणी सांगला आमकां आपल्याकूय खबर आसा तुमकां खूब त्रास जाता, हांगा सिजन ना कांय ना म्हणून पावलो. आपण तुमकां 24 तारखेक सीएम आमच्या कॉन्स्टिट्युशन येता तेन्ना तुमी सगळे टॅक्सीकार आपल्या कडेन या, आपूण तुमकां घेवन सीएमा कडेन उलयता आनी तुमकां कितें बरो रिजल्ट करून दिता म्हणून आमकां आमदारान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. ह्यो टॅक्सी हेचो हें घालतल्यो मिटर तो चालू आहा काय ना तो म्हणून कळटलो. दुसरो तेंच्यांनी पॅनीक बटन हाडला. तो पॅनीक बटन कित्याक? आतां जर 4 दिसांक म्हाका टूर मेवलो एका दिसा, जर समज 4 दिसांक आनी 3 दीस भाडी मारले आनी 4थ्या दिसा हांव जर सोडटा तांकां वचोन बाय मिस्टेकीन गॅस्टान जर समज तो बटन दामलो आनी ते कंप्लेंट रजिस्टर कोणाचेर जालें, म्हाजेर जालें. फाल्यां तेतून जर 3 दिसाचेय पयशे गेले आनी वयल्यान म्हाजेर केस जाली. जो आमचो टुरिजम मिनिस्टर बाबू आसगांवकर हो रावता मडगांव आनी ताका कांय खबर ना आमच्या हरमलचे किंवा आमच्या पेडण्याच्या लोकांचे. तेणी फाटल्या दिसांनी एक विधान केल्लें की टॅक्सीकार लुटतात म्हणून. आयज म्हाका एक अभिमान दिसता एक टॅक्सी ड्रायव्हर एक ओनर म्हणून की आयज हरमलान म्हाका दिसता 150 ते 200 आमी टॅक्सीकार आसात. आयज पर्यंत तेणी एक केस आमची दाखोवन दिवची की आमच्या भुरग्यांनी खंय लुटले आनी कोणाक कितें चोरले, कोणाचे कितें रेप केली अशें. पूण म्हाका दिसता की आमच्या भुरग्यांक जे कितें वस्त मेळयले ते रिटर्न केले. आयज ट्युरिस्ट आमकां 5-5, 10-10 वर्साचे ट्युरिस्ट हाका म्हाजे वळखीचे आहात. आमकां स्पेशल आफयतात ते एअरपोर्टार व्हरांक यो म्हणून. एअरपोर्टच्या टॅक्सीकारांक आफयनात ना, आमच्या टॅक्सीकारांक आफयतात. कित्याक तांकां खबर आहा की हो टॅक्सीकार आपणाक व्हरांक येतलो बरे भशेन हाडून हांगा सोडटलो म्हणून. बाकीच्या गाडये तेंचे गॅरंटी ना तांकां की ते पावयतले वा ना ते. कित्याक हे टॅक्सी हे भुमिपुत्र म्हटले आतां जे न्यू येयला भुमिपुत्र भायले नॉन गोवन. सो तांकां खबर ना ते कोण ते पयलीं. आनी बाबू आजगांवकर हे तितूंतलोच एकटो आसा म्हाका दिसता. हांव एक गरीबासून येवन हांवें एक टॅक्सीचो बिझनेस केल्लो. आयज 10 वर्सां हांवें टॅक्सी चलयली आनी आयज 10 वर्सांनी म्हाजी गाडी एजीटी जाली. एजीटी जाली म्हणून हांवें आरटीओन वचून मिटर बसोवन सगळें पासींग करून जालें. आतां त्या टायमार आसलो कोवीड, म्हाजे कडेन पयशे ना. हांवें फ्रेंडा कडल्यान हेचे कडल्यान तेचे कडल्यान मागोन तो मिटर बसयलो आनी गाडी तर बंद. आनी आतां हो म्हणटा गव्हर्मेंट नवीन मिटर बसय. मागीर आतां हांव कोणाच्या दारार वचोंक पयशे मागोवंक आनी तो मिटर म्हाजो कोण घेतलो? हेचें उत्तर म्हाका गव्हर्मेंटान दिवपाचें. तेणें ते जर असो करता आमकां रिप्लेसमेंट करता किंवा दुसरो दिता फ्री दिता जाल्यार आमी बसोवपाक तयार आसा. हांव बसोवपाक तयार आसा. आमच्या आनी हेरूय आसतले. गव्हर्मेंटान हेचेर आमच्या गरिबा खातीर गोंयच्या लोकां खातीर कितें तरी बरें करचें आनी आमकां गोंयच्या लोकांक बरी वाट दाखोवपाची. सरकारी नोकऱ्यांचेच फाटी लागले म्हूण जायना. तरणाट्यांनी स्वताच्या पांयार उबे रावचें म्हूण पेडणेचो मोगोचो फुडारी प्रवीण आल्लेकार सांगता. ताणें कोरगांवां एकले चलयेक ब्युटी पार्लर घालूंक आदार केलो. भुरग्यांनी स्वताच्या पांयार उबे रावचें म्हूण आल्लेकार ब्युटिशियन, बॅग मेकिंग, अगरबत्ती असले वेगवेगळे कोर्स हाडटा. सरांनी सांगले सर म्हाका मातशी हेल्प करा. सर इतले बरे खर्च जावचो ना, इतलो खर्च जावचो ना म्हज्या कडेन. सरान म्हाका डायरेक्ट सांगलें तूं ताका कांय टेंशन घेवनाका, हांव तुका हेल्प करता म्हणून. साय सरा खातीर आयज हांव हांगा पावलें. हांव म्हाज्या पांयार उबें रावलें. सो हांव सराक थँक्यू म्हणटा. सराक सांगलें, सरांनी सांगलें तूं भिवू नाका, तूं फुडें सर, हांव तुका हेल्प जाता तितली आपूण करता तुका हेल्प. आनी भाईचे रेश आनी भाई तेंच्यांनी आमकां मातसो सपोर्ट दिलो. उज्वलान आनी प्राचीन सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट दिवन आमी फुडें सरले. आणि हय कोरगांव देवळासारखे ब्युटी पार्लर नसलो तर हेनी नोकरीच्या मागे न लागता हेनी आपलो स्वताचो ब्युटी पार्लर उबो केलो. ताका लागून हांव ताका धन्यवाद दिता. तुका सगळ्यांक धन्यवाद दिता आनी ह्या तुज्या ब्युटी पार्लराची बरी भरभराट जावची. अशीच भुरगीं फुडें सरून तेंच्यांनी आपल्या स्वताच्या पांयार उबे रावन आवय बापायचें नांव अशें म्हणजे तांकां एक सपोर्ट जाता आवय बापायक. तशें तांकां लागून अशें भुरग्यांक लागून हांव एनी टायम केन्नाय तांकां हेल्प तेंच्यांनी म्हाजे कडेन येवचें आनी म्हाका सांगचें. कित्याक हांवेंनूय तांकां क्लासीस जॉयन करूंक लायल्यो. आमी ना म्हणून ब्युटिशियन कोर्सीस दिल्ले, आमी टेलरींग कोर्सीस दिले, बॅगां करपाक प्लस अगरबत्ती अशें आमी आयज राखीचे आमी क्लासीस चालू केल्ले.
आनी अशेंच म्हाजे तांकां लागून महिलांक लागून खुबसो सपोर्ट तांकां हांव सपोर्ट करून तांकां फुडें अशें भायर कोणाक अशें ना खंय तांकां अशें आपल्या कडेन कांय ना अशें जावंक दिवचो ना केन्ना तेच्या फुडें आनी म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसतलो आनी कोरगांवान हांवें अशें आनी थोड्या दिसांनी आमच्यो खुबश्यो अश्यो क्लासीस चालू जातल्यो कोरगांवान सगळ्या महिलांक तेतून हे घेवचे पार्ट घेवचो आनी तेंच्यांनी सगळे जाण भायर सरून त्यो क्लासीस जॉयन जावच्यो म्हाजो इतलोच हें आहा. कुठ्ठाळच्या लोकांक आतां जुवारीनगर पुलीस स्टेशन लागतलें. वेर्णा पुलीस स्टेशनाचे अधिकार क्षेत्रांतल्यान कुठ्ठाळेक काडलें. आमदारान लोकांक विश्वासात घेनासतना हो निर्णय घेतला म्हूण कुठ्ठाळच्या लोकांचो बोवाळ. निर्णयाक विरोध करूंक लोकांनी सिग्नेचर कॅम्पेन सुरू केल्या. निर्णय फाटीं घेना जाल्यार रस्त्यार देंवपाची तयारी. आता कितें आहा द रिजन वाय पीपल आर ओपोजिंग इज फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स आमी ऑलवेज इन वेर्ना अंडर वेर्ना पुलीस स्टेशन आसलेले. सडनली दे हॅव डिसायडेड टू शिफ्ट अस without informing the people and the people are not very happy and it is not only Kortali village that is against it. The villagers from Kansauli, Arosi, Velsampale, all these people have actually opposed this move and they have even gone to the extent of having a Gram Sabha and the people have given a resolution saying that they don't want. पण आमगेर कितें जालां कुट्टाळे पंचायतीन आमगे सरपंचीन कांय एक्शन घेयलो ना. सो दॅट इज द रिजन वाय वी आर फोर्स्ड एज विलेजर्स to come out and say that we don't want this. So we request the Home Minister, including the CM, who is also the Home Minister, please look into this and keep us where we are because we are very happy. पुलीस स्टेशन म्हणजे आमी सगळे कुट्टाळे उपकार इतली वर्सां आमी वेर्ना आसलेले ते सडनली आमकां विदाउट इन्फॉर्मिंग अस पंचायत ऑल्सो आनी पंचायत मेंबर ऑल्सो दे आर शिफ्टेड टू जुवारीनगर. जुवारीनगर खूंय पुलीस स्टेशन आहा खंयचे कडेन आहा तेजी प्लेस लोकेशन आमकां अजून कांय खबर ना आमकां सांगूंक ना. आनी गोवोरमेंट जाल्यार कितें करपा जायना न्हू. आतां आमचे MLA आसा MLAन एटलिस्ट आमकां तरी सांगपा जाय आसलें लोकांक. सरपंच सांगना जाल्यार आमकां तरी सांगपाक कोणाक तरी सांगपा जाय आसलें तेच कांयच आसलो सांगपाचो आमकां घालचे पयलीं. सो आमचो बरो डेवलपमेंट करपा सुवातेर ती कसलें डेवलपमेंट करता तें आमकां कांय खबर ना सारकी. आतां कितें जालां आतां आमकां 5 विलेज्यो 6 विलेज्यो खासाली वेलसा खोर्ताली केलोसी आतां एक सांकवाळे जे पळय म्हणटा ती एक विलेज जाल्ले भाशेन 6 विलेजांक गेले कांय घेयना आसतना डायरेक्ट म्हणजे डायरेक्ट मिनिस्टरांनी आनी आमगे चीफ मिनिस्टर बाबान आनी जो हालिना जो व्हरोन तो थिंग घालताय अकॉर्डिंग टू मी इट्स व्हेरी बॅड. आमकां दूख भोगता. फायनली आमकां सगळ्या आमची खोर्ताली विलेजीस सगळ्यांक सांगून आमी एक मेमोरेंडम तयार केलो आनी लोकांच्यो सिग्नेचर कॅम्पेनींग केल्यो आनी आमगे सिग्नेचर कॅम्पेनींग अजून फूल जालो नाय. आमकां सद्या कॅनेडीयन सांगले ते भाशेन 780 सिग्नेचर्स आहाय ते जाल्यार एकूच दीस गेले त्यो आमी आयज हाफ डे आनी काल हाफ डे. आमगे सिग्नेचर कॅम्पेनींग चालू आसतलें. आमी अजून 780 लोकांची सायन हाडले आनी गरज पडले आमी आख्खे कुट्टाळे गांवचे लोकां रस्त्यार हाडटले कित्याक आमकां जुवारी पुलीस स्टेशना अंडर वचपा नाका. आमकां सांकवाल वेर्ना पुलीस स्टेशन आहा तेज्या अंडर रावपा जाय. इतली वर्सां आमी थिंगा आहाय. मायणा कुडतरी नवे पुलीस स्टेशनाचे काम हातात घेता थंय आसा. कुळां हरकत घेवंक पावली. 15 वर्सां जाली कोर्टांत रायचे हे सुवातीची केस चलता. काम कशें सुरू करूंक शकता काय म्हूण कुळाचो प्रस्न. पुलिसां बरोबर आमदार आलेक्सूय आशिल्लो. केशीचें कितें तें कोर्टांत पळयात. काम बंद जावचें ना म्हूण आलेक्सान स्पश्ट सांगलां. सद्या कंपाऊंडाचें काम चल्लां. पुलीस स्टेशन अरे 21 झाले जायत वर्ष झाली आम्ही गेला झाला आणि लँड एक्वायर झाले त्या पुलीस स्टेशनाक जायत वर्ष जाली. आता तेंगे कितें रायट आहा तेंगे कितें आहा they have to go to court and determine their right. Maybe that a land acquired, acquisition has been, money has been deposited, could be anything. That they have to determine, and once that is determined, they will be able to fight for their right. But in principle, this is a police station. There is no question of any irregularity. Maina Kutturi. So any area? I don't know by heart. Land and area.
नो प्रॉब्लेम बट पुलिसान सांगला की आता ते ओन्ली कितें ओन्ली कंपाऊंड क्लिनिंग करतात क्लिनिंग आणि आमच्या टेनन्स आणि आमगे ते केस चलता टेनन्स केस जाता 6 केस चलता आणि आज पासून ते केस चालू आहा आणि ह्या दरम्यान ते पुलीस एन्क्वायर लावले हांवें तांकां म्हळ्यार तुका डॉक्युमेंट दाखोवन आनी ते आमकां कांय दाखोवना तुमकां कोण गांवांत जाता आमी आम टेनन्ट जावन ते आमकां एश जाता कोण गांवांत कितू जमीन आहा थिंग गेली ही जमीन आतां सद्या आख्खी जमीन ती 3,25,000 सगळी जमीन आनी तितून 9,800 त्याने हे पुलीस हें करताय पुलीस स्टेशन हय पुलीस स्टेशन ते म्हणटाय तुमकां कोण म्हणटाय ते हांवें सांगलें आमी टेनन्स दिलो आनी आज पासून आतां 100 वर्सां जालीं सुमार आमची कारभार काडटाय टेनन्स आमी हितून हुंवार येवन गेलो तरी 70कारांची जीण अजून रुळार येना पैकूळ पूल कोसळ्ळो तेन्ना सावन वाळपयच्या कांय गांवांनी बरेच हाल धड उदक ना सोसायटीत दूद हाडवर करूंक वेवस्था ना पैकूळ अडवय मेरेन दिसाक 150 लिटर दूद पेड्ड्यार जाता उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन 15 दिसांचो प्राज पाशेच पेड्डेर जाल्ल्या लोकांची रस्त्यार देवपाची तयारी 150-120 लिटर दूद येतालें गव्हर्मेंटान सादी व्हेहिकलाचो अरेंजमेंट करूंक शकना येदे मोठे गव्हर्मेंट इतके पयशे मोडटा फ्रॉम पैकूळ टू अडवय आनी हे जे गव्हर्मेंट आसा ते सांगता शेतकऱ्यांचें सरकार म्हणून हेजो अर्थ कितें 7,500 रुपयाचे दिसाक दूद जातालें 7,500 आनी ट्रान्सपोर्ट फक्त पैकूळ टू अडवय जाय आशिल्लो वी हॅड रिक्वेस्टेड इवन कलेक्टर बट ही टोल्ड मी आय एम फायंडींग द सोल्युशन बट स्टील नाव नो सोल्युशन इज देर अँड फार्मर्स हॅव टू सोल्ड देअर काव्स that since after the 24 days of collapse of Paikul Bridge, the collector has not visited the disaster site. So we wanted to know exactly the status of the new Paikul Bridge, that whether it is on the primary level or it is on the secondary level or it is on the high level. The public wants to know it thoroughly. Secondly, the major problem because of this bridge is the water problem all over the Melaut. The gap is of only 28 meters here. And the technical know-how that is working right now, why the government is not connecting that line, I don't know. कितें सांगला तेणी सांगलां आपूण हें कलेक्टराक कळयता म्हणून सगळें जें कितें आसा आमी ती रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी फायल जी आसा ती कलेक्टराक वाया डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ली आसा आमी वी हॅव गिवन 15 days ऑफ अल्टिमेटम टू द गव्हर्मेंट ना जाल्यार आमचो फुडलें सेकंड एज्युकेशन आमच्या आफ्टर IIT सेकंड एज्युकेशन आमी स्टार्ट करतले न्ही तें बी आमी मेन्शन केल्लें आसा इन द फायलींग दॅट वील ब्लॉक द स्टेट हायवे एट गुळेली म्हणून कित्याक पुलाचेर हेजी आमची पायपलायन आसा आनी बाकी गांव जे आसा त्या उदकाचेर डिपेंड आसा म्हणून शेळ दोडो मुरमुणे मोयगिणे आतां ती पायपलायन तुटल्या कारणान ह्या लोकांक खूब उदकाचो प्रॉब्लेम जाता कित्याक टँकरान उदक येता म्हणून एक टँकर एका गांवांत येवन सगळ्या लोकांक ते पुरेशें जायना तेन्ना सरकारान हेजेर कितें तरी बेगीन एक्शन घेवन आमकां कळोवचें की बाबा तुमी पुलाचेर आनी बाकी कितें करता न्हू तें आमकां कळोवचें हेका लागून आमी आयिल्ले हुंवार येवन गेलो मात विस्कळीत जाल्ली न्हंय वाठारांतली गांवगिरी जीण अजून जाग्यार पडना घडी बसना मुरमुण्या उदकाचो सप्लाय ना पुलावेल्यान पायपलायन केल्ली सध्या PWD टँकर धाडटा तातूंत तांचें भागना PWDन लक्ष घालून विशय तडीक लावचो म्हूण गांवचो लोक PWD ऑफिसान पावलो बाकीचे कोतोड्या गांव आसा कोतोडे आसा मलपण आसा गवणे आसा शिरसोडे आसा शिरवली आसा शेळप आसा ते गांव मागीर पयलींच्यान आसा तेंका पयलीं 23 तारखेच्या पावसा काडला हुंवाराक लागून पैकूळचो पूल व्हांवून गेला त्या पुला वयल्यान आमची उदकाची स्कीम पायपलायन जी आसा ती व्हांवून गेल्या कारणान आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम जाला तेंच्यांनी सोय केली आसल्यार टँकराची जाता कितें टँकर ते धाडटा पूण टँकराची जाता एक टँकर येयलो 2 टँकर 3 ते केले उदक तितकें पावना आनी तुमी चवथी पयलीं कितें तरी करा कशें तरी करून ती आमकां उदक तुमी डायरेक्ट दिया कित्याक ह्या उदकाचो प्रॉब्लेम आतां आमी बकेटां भरली बालद्यो भरल्यो किंवा बॅरलां भरली म्हळ्यार उदक पावना प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस बुलेटिन इतल्यार सोंपता प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबूक पेज टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार 4 चौगांत मास्क घालात विस्कळ भोवात सॅनिटायझर वापरात वाशिनाचे 2 डोस घेयात बी प्रुडंट देव बरें करूं
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.